5 न्यू स्पीड रडार गन घेतला दिल्लीच्यान येयले आमचे आनी हे आमी सगळे आतां गोंयान फूल रोड्सान यूज करतले. पयलींचे आमचे 4 स्पीड रडार गन्स आशिल्ले, सो ते आतां खूब आवटडेटेड जाले आनी तितून ते आतां खूब परत परत मोडटाले ते गाडी हेजे आनी सर्विसींग जावन जावन आमकां ते खूब प्रॉब्लेम्स येवपाक लागले, बॅटरी डिस्चार्ज जाताले. सो हेजे खातीर सो तेजे आमी 5 न्यू रडार गन घेतला आनी हे सारके लेटस्ट तितून आसा, लेटस्ट टॅक्नोलॉजी आनी लेटस्ट सारके. आनी तेजो स्पीड तुका इवन फ्रॉम 2 किलोमिटर्स रेंज आमी हे ताजे स्पीड कॅच करता हेजे आनी तितून मल्टी व्हिकल्स आमी एट ए टायम चॅक करूंक मेळटा ताका. सो आतां मोस्टली आमी हे स्पीड रडार गन्स हायवेचेर आनी ब्रिजीस आनी चड वायलेशन जाता, फॅटल एक्सिडंट जाता. आमचे 28 एक्सिडंट प्रोन एरियाज आसा हितून आख्खे गोंयान. सो ते आमी पॉयंटाचेर आमी चडशे लक्ष घालतले आनी ते एक्सिडंट प्रोन एरियाचेर आमी मोस्टली रडार यूज करतले. सो एट प्रेझेंट रडारचो ताका फायन जे ओवर स्पिडींगचो 300 आसा फॉर कार्स आनी 400 आसा असो फायन्स आसा ताका ओल्ड फायन प्रमाणे. पण आतां आमी हे यूज करून तांकां आमी फॅटलिटीज आमी आनीक देंवोवपाक सोदता. जाता तितके मिनिमम करपाक आमी आमचे एफर्ट्स आसा. So what is the cost around it? 5 तुम्ही हे घेतला स्पीड म्हणजे कितली कॉस्ट आहे त्यांची? एक स्पीड रडार गनचो आमकां पडटा समथींग अरावंड 30 लॅक्साचो कॉस्ट आसा तेजो. पायलट प्रोजेक्ट हय आतां हो आमी गव्हर्मेंटान आमकां हे दिला. सो तितून आमी एक्सपेन्सीव आहा हे, बट स्पीड चॅक करपाक हे रडार घेवनूच तुका सारकें इफेक्टीव आहा. कितें डिस्टन्स ताजो मोर दॅन 2 किलोमिटर्स आमी स्ट्रेट रोडाचेर आमी चॅक करूं शकता. आनी जसो जसो गाडी ती लागीं येता आमी ताजो गाडीचो नंबर आनी ताजो सगळे डिटेल्स आमकां काडूंक मेळटा. इवन हो रडार आमचे इतके इक्विप्ड आसा हेजे स्क्रीन की तो ड्रायव्हरान ताजो सीट बेल्ट घातला काय ना तो कळटा. ताजो आमकां हातीन ताजे मोबायल आसा उलयता तेंय कळटा. सो सगळे आमकां ताजे हे काडूंक मेळटा हेजे. सो बरे पावरफूल कॅमेराज आसा ताका. पिक्चर येता प्रिंट आवट येतलो ताजो स्पीड लिमीट कितको काडला न्ही ताजो आमी प्रिंट आवटूय दिवंक शकता ताका. सर कॉस्ट किती सांगा तुम्ही पर ह्याची? पर एजी आसा न्ही तो एक आसा तो आमकां रडार इट कॉस्ट समथींग अरावंड 30 लॅक्स पडटा तो. एक ह्याची हय, स्पीडाची. एक रडार.